मांडवी एथलेटिक क्लबाच्या वतीन आम्ही डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आणि स्पेशली VM प्रभुदेसाय आमकां देव बरें करूं म्हणटात की ताणें सांगितल्या 2003 सालांत आमचो क्लब स्थापीत जालो आनी त्या वर्सासून आज पर्यंत तो आमच्या फाटल्यान आसा, आमकां सदांच प्रमोट करता आनी ताज्यो बऱ्यो आयडियाज दिवन आमचो क्लब ताका लागून आयज आमी त्या उंच भरारी पावल्ले आसा. तर तुमकां आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हाका दिसता आयचे एथलेट्स खूब लकी आसा, कारण तांकां एक न्ही आमी इतले वर्सां एकूच सिंथेटीक ट्रॅक मागताले पूण तुमकां 2 मेळटले. आनी हाचे कारण तुमकां आतां हेजे फुडें नो ऑफ सिजन ट्रेनींग वर्सभर ट्रेनींग करूंक गावतलें, कित्याक निमीत मेळचे ना आनी पावस पडटा, ट्रॅक ना. आतां हेजे फुडें कसलेंच निमीत आसचें ना. ह्या म्हयन्यान जानेवारी म्हयन्यान आमी तुमकां किट डिस्ट्रिब्युशनाचे एक कार्यक्रम आम्ही लॉंग टर्म पार्टनरशिप करता तुमचे कडेन. MOU देव बरें करता. आनी फेब्रुवारी म्हयन्यान आमी तुमकां डायटाची तयारी करतले. एप्रील म्हयन्यान एक कॅम्प नाल्यार एक एक्सपोजर म्हणून एक पुणे ट्रीप आमी ठरयल्ली आसा 100%. आनी तातूंत आमचे कडेन जाता त्या प्रमाणे आमी भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवपाचें ठरयल्लें आसा. आनी जशें डिपार्टमेंटान सुद्दां सांगलां, आमच्या क्लबाच्या वतीन जाता तितलें तुमकां मदत करपाचे आमी प्रयत्न करतले आनी फक्त ते सगळे तुमचेर आसा. पयलो म्हाका सायफुल मंडल हो कलांगूटचो डॉन बॉस्को स्कुलांतलो तो स्टेट चॅम्पियनशिपान भाग घेतलेलो. केमन आसा हो कलांगूटचो भुरगो डॉन बॉस्को स्कुलांतलो बरो आसा. म्हाका दिसता तो बेंगॉली उलयता. गोंयकार जावन आसा. अकोला फॅमिली म्हापशेचो जावन आसा होरी डॉक्टरा. He's got a tradition, long tradition of producing outstanding athletes and pole vaulters. हो नॅशनल इंटर डिस्ट्रिक्टाक हांवें पार्टिसिपेट केल्ले हरिद्वार. दुसरो जावन आसा तो रोहित कुमार तालिगांवचो जावन आसा. आमी सगळे हे गांवांतले भुरग्यांक सिलेक्ट केल्ले आसा. तांचो परफॉर्मन्सूय बरो जाल्लो इंटर स्कुलाक. आमकां याद जाता आमचो एक बरो इंटरनॅशनल एथलेट आमच्या मदीं ना, जाका आमच्या मांडवी एथलेटीक क्लबान ताका फेलिसिटेट केल्लो सर्च जो आसलो तो जावन आसलो खाबार आवडटेचो. ते बाय आमचे प्रतिमा गांवकर ते आमच्या मदीं ना. ताणें एशियन मॅडल मारलेलें. खंयचोच एक भुरगो आमकां बरें दिसलें की त्याच गांवचो एक भुरगो मी आज ताका फेलिसिटेट करता की टीम वैभव गांवकर करमणेचो सोमनाथ इंग्लीश हायस्कूलचो नावार आवडटे. दुसरो जावन आसा राहुल पाटील तालिगांवचो आयडियल स्कुलाचो जो ट्रायथलॉनान 3rd प्लेस मेळ्ळी. बेस्ट गोलान ट्रायथलॉनान 3rd प्लेस. दुसरे चैताली गांव जे दोनापावचे आ लेडी ऑफ द रोजरी हायस्कूल महादेवी तल्ले कारंजाचे गव्हर्मेंट हायस्कूल महापाल भायर घालता स्टेट चॅम्पियनशीप जावन आसा ते सोनम कुंडाकर जे ऑक्सिजन हायस्कूलचे जावन आसा कारंजा. स्टेट लेवल मेडलिस्ट आमची स्टडी स्कॉल आमची लॉरन्स इंटर डिस्ट्रिक्टाक रिप्रेझेंट जाल्लो हरिद्वार. थँक्यू मॅडम. सतीश बाबारोकर जो आपसूचो प्रोग्राम आसा पॉप्युलर इंग्लीश हायस्कूलचो आपशीचो गोवा वेला. शारदा इंग्लीश हायस्कूलचे जे वेस्ट झोनाक 2nd प्लेस मेळ्ळेले वैभवी नायक. पूण अनीश नायक गांवकार जावन आसा. होवूय मार्सेलचो गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी खांडोळचो. अमय हायर सेकंडरीचो शेख बहादूर गुरखा.
तुझ्या कडेन लक्ष दवरचें ताजे लेटर केला आमी एस एस आंगले मार्शा हायर सेकंडरीचे काणकोणचे जे इतर डिस्ट्रिक्टाचे संदेश मोलू गांवकर स्टेट लेवलार आनी इतर डिस्ट्रिक्टाक सेकंड प्लेस मेळयली आमी जाता काणकोण हायर सेकंडरीचे सांगले बाय एनी मोंटेर बरें खावपाक जेवणा म्हणून आणि टॅक्स स्टॉल असले बाय कायरा रॉड्रिक बाय दीना गांवकर रुरल हायस्कूलचे इंटिरियर जावन आसा गांव रेंजीची रुरल हायस्कूलच्या पांचेंचे गांव रेंजी सुफला वेळी